खंयच्याच कलेक मरण नासता। हाचीच देख म्हटल्यार पिरायेची साठी हुपिल्लो तुळशीदास नायक। ते स्वताच्या हातान गणपतीच्यो सुंदर अश्यो मुर्त्यो घडयतात। तुळशीदासान आकार दिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो फकत गोंयांतूच न्हय जाल्यार महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी अमेरिकेंत लेगीत लोक पुजपाक व्हरतात। प्रयत्न ते परमेश्वरान हांवें माती हातान घेतली आनी मुर्ती करपाचो प्रयत्न केलो। वयाच्या 8 वर्सां आसतना आवय कडल्यान खूब मार खालो। म्हणटाली म्हाका सदांच पळय दोग जाण चले आपल्या देवाक फक्त मातीच खाता, तूं मातीच खातलो रे, तूं शिकना। पिरायेच्या 60 वर्सां उपरांत लेगीत तुळशीदास नायकाचे हात मातयेचे सुंदर आनी सोबीत अशे गणपती मुर्तेक आकार दिवपाक कमी पडनात। आयज लेगीत तो आपल्या चित्रशायेन 500 परस चड गणपती तयार करता। मुंबय, कारवार, सिंधुदुर्ग तशेंच अमेरिकेंत लेगीत ताणें घडयल्ल्या गणपतीच्या मुर्तींक मागणी आसा। जवळ जवळ 10-15 तरी मुर्ती मुगेल्यो वाडटा। मागीर मुर्ती आज कारवार वतात, अमेरिकेक वता, कळ्ळें, अमेरिकेक फ्लायटान एक मुर्ती वता मुगेली, कळ्ळें, हांगा कर्नाटका वता, महाराष्ट्रा वता, हांगासरल्यान अशे प्रत्येक गांवांनी म्हजी मुर्ती व्हरतात। गोंयांत सगळ्यांत पयले फावट पीओपीच्यो गणेश मुर्ती तुळशीदास नायकानूच घडयल्ल्यो खंय। मात प्रदुशणाक लागून जेन्ना गोंय सरकारान पीओपीच्या गणपती मुर्तीचेर बंदी घाली त्या उपरांत ताणें बॉम्बे क्लेचो वापर करून गणपती मुर्ती तयार करपाक सुरवात केली। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती ज्यो पयलीं जर गोंयांत केले तर जाय तर हांवेंच केल्यात हांगा। कित्याक मागीर जेन्ना प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची जेन्ना मागीर आमच्या गोंयच्या सरकारान बंदी घातली पर्यावरणाच्या हाका लागून, तेन्ना हांवें तें बंद केलें। जवळ जवळ 15 वर्सां सुमार जाली। आज मुर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मुर्ती हांव करिना। पण आतां हांव कितें करता, गुजरातची माती ती बॉम्बे शाडो म्हणटात, जी मॉल्डिंग क्ले म्हणटात, आज पर्यंत आज सगळ्याक जगभर ती फामाद आसा। जर तर व्हडले व्हडले आज तर मिनिस्टराचे जावं कोणाचे बांदोडकाराचो जो स्टॅच्यू जो पळय करतात काय ना, तो त्या मातयेचो खंयचोय स्टॅच्यू केला पळय ती मास्टर पीस करता आसतना त्या मातयेचोच करचो पडटा। कित्याक ती फायन माती अशी आसता, ग्रे कलरची। जशी जशी चवथ आधुनीक जायत गेली तशी तशी काळानुसार गणपतीची मूर्तय बदलत गेली। सध्या बाजारान रेडीमेड गणपती मुर्तींचे वेगवेगळे प्रकार उपलब्ध आसात। थंयच मुर्तीकारांची भुरगीं परंपरेन चलत आयिल्ली ही हातकला फुडें व्हरपाक सोदिनात। आमच्या गोंयच्या कलाकारांनी कितें केलां, स्वताचो हे घरान तांचे जे आज पळय हांगा पेडण्या तालुक्या म्हण तूं ह्या अर्दान खेडवळ गांवान मोरजे, मालवण ह्या गांवान हे जे कलाकार आशिल्ले त्या कलाकाराच्या घरान सुद्दां आज मुर्ती करणारे आज मातयेन हात घालपाक तयार भुरगे तांचे शिक्षण घेतलां। पूण हे कला ही सदांच कितें हातान आसची। गौरांग मडकयकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।